हांव राजू नायक, म्हजो पॉडकास्ट आनी म्हजे बरोबर आसा नरेंद्र सावयकर भाई. नरेंद्र आदले खासदार, स्वता एक चिंतनशील व्यक्तिमत्व अशें हांव तांकां म्हणन. आनी म्हत्वाचें म्हळ्यार ताजे कडेन एक सरकास्टीक बरी स्टायल आसा आनी तो सरकास्टीक स्टायलीन आपले बरे वेवस्थीत कमेंट घालता. ताका लागून ताणें टर्मायट वायटी म्हणटा की मातसो इल्लो गोंदळ जालो, पूण तेजो गोंदळ कित्याक जावपाक जाय आशिल्लो, कारण ताणें फाटले कांय म्हयन्यान एक बरें इंट्रस्टींग तुवें घाल्यात. हांव पळय, तुवें 4 दिसां पयलींच एक पोस्ट घाल्लो, पुरस्काराचो विजय आनी एल्टन युरीची इंग्लंड वारी, काँग्रेसीक पडला प्रश्न, थंय कितें करतात काय हे कारभारी. मागीर 9 जुलैक ते बरो पोस्ट घाल्लो, तथाकथित युतीतील सहकाऱ्यांशी असहकार, पक्षातील सहकाऱ्यांना फटकार आणि म्हणे काँग्रेस वणावर व तुवें ब्रॅकेटान घालून काँग्रेसचे सरकार. म्हणजे तुवें एका अर्दान मातशी गिरीशाकय मातशी चावी दिल्ली. मागीर तुवें 3 जुलयाक बरो पोस्ट घालो, गोवा काँग्रेसने घेतला श्वास, गिरीश रावांचा अडकला घास. पळय, गोवा काँग्रेसने घेतला श्वास, गिरीश रावांचा अडकला घास, 100 कोटींचा म्हणे हा सौदा, पण कोणी कोणाला केलाय वायदा. 3 जुलयाक तुवें घाल्लें बरें, काँग्रेस टू गव्हर्नर, फिक्स गोवास लॉ अँड ऑर्डर, पीपल टू काँग्रेस, फिक्स युअर फर्स्ट ऑर्डर इज कॉलेप्सिंग विदीन. सो तूं बरे तरेन कमेंट काडटा, चिमटे काडटा, तुजे कडेन एक पोएटीक बरी सेन्स आसा आनी सरकास्टीक. सो पोएटीक जातकीर कितें जाता, कोणाक तशें लागना, पूण तुवें परते स्टेटमेंटाक लागून लोकांक लागलें. म्हणजे कारण आतां तुवें वायटी म्हणली, सुप्रीम कोर्टान तांकां कॉक्रोच म्हणटकीर ताबडतोब एक रिएक्शन जालें की एकलो कोण तरी USAच्यान कॉक्रोच जनता पार्टी करता आनी ताका अदमासा भायर रिस्पॉन्स लाखांनी. BJPचे मेंबर आहा, काँग्रेसीचे मेंबर आसा, काँग्रेसीक व्ह्यू मेळटात, ताजे परस कितलेशे लाख व्ह्यूज ताका मेळ्ळे. आनीक आतां तर कॉक्रोचीस वीथ द टर्मायट्स सेव द नेशन अशें तुवें म्हणलें. आनी तुवें जेनझी पळय आतां जो पळय कितें आक्रमक जाला, नीट एग्जामी संदर्भांत कितें कितें घुसपागोंदळ जाल्यात, मागीर बेरोजगारी येदी वाडल्या, दिल्लीक येदें व्हडलें एज्युकेशन चल्लां आनी तूं तांकां वायटी म्हणटा. तर तांकां मातशें लागलें. आनी गोंयांत तरी झपाझप एक रिएक्शन जाल्लें हांव पळयतां. पयर जे 200 लोक येवपा आशिल्ले ते त्या मेणवाती मोर्चाक 1000 परस चड लोक आयलो. आनी ते आतां म्हापशां मिटींग घेतात, ते आतां मडगांव मिटींग घेतात. म्हणजे तुवें पळय जर हे जल्ले किंवा वायटी एकदम खोळावन गेले अशें दिसना. पळय, तुवें पोस्ट म्हजो जशें तुवें बाकीचे सगळे पोस्ट वाचली तसो तो वाचचो, कळ्ळें न्ही. पोस्ट कसो आसा की म्हाका आतां एक्झॅक्ट लायन ना याद ना, पूण तुवें सांगली तूं सांगलें बरें पळय, कॉक्रोचूस वीथ द टर्मायट्स हय सेव द नेशन. एका अर्दान जल्ले खवदळ घालतात, दुसऱ्या अर्दान आतां वायटी वयर सरल्यात. सो ह्या देशाक, आनी तुवें देशाचें चित्र घालें म्हणजे ताजो अर्थ तूं आतां कितेंय डिनाय कर, ताजो अर्थ लोकांनी तरुणांनी जाय तसो लायलो. कोणी कसो अर्थ लावचो, म्हाका जसो म्हजें म्हणणें सांगपाचो अधिकार आसा आनी हक्क आसा. म्हजी फेसबूक वॉल ही म्हजी आसा न्ही, सो हांव म्हजें तातूंत म्हणणें मांडटलोच. जशें तुवें बाकीचे हे वाचले तशें तातूंत वय आसा म्हजें म्हणणें. आतां हातूंत कोणाक उद्देशून हें म्हटलां ना, कोणा खातीर म्हटलां ना. स्टेटमेंट इज व्हेरी सिंपल. आनी आमकां तुकाय खबर आसतलें की आमकां जल्ले आसतले, वायटी आसतली, हे घरान लागत जाल्यार सांबाळात अशें म्हणटात. सामकें. सो तितलोच तेजो पोस्टाचो अर्थ आसा. आतां फाल्यां तेका आतां देशाचें चित्र घातलें, ते जर देशाक लागले जाल्यार कितें जातलें? सगळें बरोबर रे, पूण नरेंद्र सावयकर हो एक राजकीय फुडारी. ताका तो खासदार आशिल्लो, ताका राजकीय म्हत्वाकांक्षा आसा. आनी BJPन सद्याचें पयचे धोरण पळयत, आज तुमी राहुल गांधीन तें एजिटेशन केलें, आज तुमी काँग्रेसी भायर मोर्चा हाडलो, तर तुमी रिएक्शनरी लोक आसातच. तें आमी कित्याक हें करया? तूं आपणें जे पळय पॉलिटिकल स्टेटमेंट केलें ताका धरून रावपा परस तूं फाटल्यान कितें सरता. आपणें केलें न्ही स्टेटमेंट, म्हणून हांवें जर आयक मरे, म्हजें म्हणणें आयक न्ही. म्हजें म्हणणें तेच आसा की कॉक्रोचीस म्हटलें किंवा टर्मायट्स म्हटलें पळय न्ही, म्हजो स्टेटमेंट तोच आसा. ती जर देशाक लागली, जर हें लागत न्ही, जाल्यार देशाचें नुकसान जातलें. बरोबर. इट इज एज सिंपल एज दॅट, व्हेरी क्लियर. नो, पण बरोबर आसा. आज देशांतले तूं पळय कॉक्रोच म्हणटा, चल तूं कॉक्रोच म्हणटा आमकां, चल आमी कॉक्रोच अशें म्हणटा. आनी स्वताची कॉक्रोच जनता पार्टी म्हूण केली, तांकां मेळपी रिस्पॉन्स, तांचें आंदोलन, उत्स्फूर्त आंदोलन, ज्या पद्दतीन थंय मोठ्या प्रमाणाचे लोक येतात,
सपोर्ट एक दितात, सादी गजाल राजकीय सांगता. सपोर्ट आयलो, ते उद्योगपती येवन बसल्यात महाराष्ट्रांतलेच न्ही तर देशभरांतले कलाकार तांकां सपोर्ट करतात. म्हणजे एक कॉक्रोच तुमी म्हणलो आनी ताजो येदो व्हडलो आज अवतार जाला. एक मिनिट सांगता. विशय कितें आसा आनी खंयच्या विशया पासून खंय पर्यंत व्हरपाचें हें प्रत्येकाचें ताणून घेवपाचें वा प्रत्येकाचें हें आसत. पयर जें दिल्लीन आंदोलन जालें, आंदोलनाचो विशय कितें आशिल्लो, निटाच्या संबंदान आशिल्लो. आतां तेजे उपरांत 21 जुनाक ती जी नीट एग्जाम जाली, तेजे 16 जुलैक रिजल्ट लागले, भुरगीं पास जालीं. तेजे उपरांत भुरगीं आपलो फुडलो करियर, ताची कोण पास जाल्यार ती फुडलो करियर सोदतात. जी बरी परफॉर्म करूं शकली नात ती आतां परत आन्सर करपाच्या हातून आसात. हो सगळो विशय आसा. जेन्ना केन्ना पेपर लीक जालो तेजे उपरांत सुद्दां सरकारान आपलें म्हणणें जें आसा तें सरकारान लोकांच्या मुखार दवरलें, मिनिस्टरांनी दवरलें, तेजे उपरांत सरकारांनी दवरलें, इन्व्हेस्टिगेशन्स जाली, अरेस्ट जाली, बरी नीट एग्जाम जाली आनी तेजे उपरांत सरकारान फुडली पॉलिसी आपली डिक्लेअर केली की आमी कशा पद्दतीन फुडें वचपाक सोदता ते. फुडल्या वर्साच्यान सगळ्यो एग्जाम्स ज्यो आसात त्यो डबल एन्क्रिप्टेड अशा पद्दतीच्यो सगळ्यो एग्जाम जातले हें सरकारान सांगलेलें आसा. सो म्हाका दिसता तें सगळें जातलें. आतां दुसरी गजाल आसा, आंदोलन करपाचें लोकशायेन प्रत्येकाक अधिकार आसा, प्रत्येकान आपलें आंदोलन करचें, कोण कोणाक आडोवंक शकना, करचें आंदोलन. पण मागीर तुम्ही ते आंदोलन आडोवपाचो कित्याक प्रयत्न केलो? तुम्ही तांचे कडेन सुसंवाद केलो ना? तुम्ही थंय पोलीस घाले, पोलिसांनी लाठी हल्लो केलो, इतलेच न्ही सादे वेशांतले काही गुंडा टायप लोक भुरग्यांक तकली फोड म्हणसर दाण्याने मारतात. म्हाका हें दिसता की लोकांनी हांव जनतेन पळयलें. जनतेन म्हाका सांगता, हांव कितें सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो स्पोक्सपर्सन म्हणून हांगासर बसूं नका, त्या बद्दलची पूर्ण म्हायती म्हजे कडेन आसतना जे हांवें जितल्या टीव्हीचेर पळयलां, हांवें जे वर्तमानपत्रांतल्यान वाचलें तितलीच म्हायती म्हाका खबर आसा. पूण म्हाका एक सांग की आयज हांव वाचतालो की 200 पोलीस इंज्युअर्ड जाले. तुमी एखाद्यान जर आंदोलन करपाचें आसा जाल्यार पोलिसांक कित्याक टार्गेट करपाक जाय, पोलिसांक कित्याक मारपाक जाय? त्या पोलिसांची भुरगीं ना, त्या पोलिसांची भुरगीं 5वी पासून SSC ते भुरगीं 12वी एग्जाम न्ही फुडें शिकपी भुरगीं आसतलीं न्ही तेंचे भितर नीट एस्पिरंट्स आसपाक शकता, तेंचे भितरूय बाकीचे भुरगीं आसपाक शकता. सो तांकां सगळ्यांक टार्गेट करपा फाटलो उद्देश कितें? खरेंच ह्याचो हेतू कितें आसा तर मागीर? आनी दुसरी गजाल, ना एक मिनीट, तुम्ही बीजेपी, तूं जरी म्हणलें की आपण केंद्र सरकाराचो प्रतिनिधी नाही, पण बीजेपी ज्या पद्दतीन ईडीचो गैरवापर करता, बीजेपी ज्या पद्दतीन CBIचो गैरवापर करता आनी पोलिसांचो जर गैरवापर कॉमन, कारण ज्या पद्दतीन पयले दिसा दिल्लीच्या पोलीस प्रमुखाक काडून उडोवन दुसऱ्या मनशाक थंय हाडला आनी ताका सांगला कर एक्शन, तेंचो एक्शन घेतलो. कारण हे सरप्रायझींग न्ही, पयले दिसा एक पोलीस अधिकारी बदलतात दिल्लीचो आनी दुसरे दीस ते हाडटात, परत सांगता, आनी दुसरे दिसा पोलीस एग्रेसिव्ह जाता. ना एक सांगता, हें जें कितें आसा पळय न्ही, हेच्या संबंधांतली म्हाका पूर्ण म्हायती तुका जर विचारचें, म्हाका म्हजे कडेन ना की बाबा कित्याक बदललें, ते एडमिनिस्ट्रेटीव गजाली कश्यो आसतात, कितें आसता, म्हाका कांयच खबर ना तातूंतलें. हांव तुका त्या संबंधांतल्यान तयार जाल्ली जी हें आसा पळय तें सांगता न्ही. कारण ज्या पद्दतीन तो हें जालो, पार्लमेंटाचेर अटॅक जावप, पार्लमेंटा कडेन वचप, थंय वचप, तेंच्यान तें हें करप, आनी ज्या पद्दतीन पोलिसांक मॅनहँडल गेले वतले, तांकां टार्गेट केलें, प्रेसाक टार्गेट केलें, प्रेसमॅनाक टार्गेट केलें. तुमचो विशय कितें आसा आनी खंयच्या दिशेन तुमी वचपाक सोदता, खंयच्या दिशेन हें सगळें व्हरपाक सोदता तुमी? पळय हाजे फाटल्यान पळय बीजेपीन किंवा RSSन तांकां टार्गेट करपाचो प्रयत्न केलो. तांचे फाटल्यान पयलीं आप आसा म्हणलें, कांय मिडियाक धरून आप आसा म्हणून सांगपाचो प्रयत्न जालो. मागीर काँग्रेस, राहुल गांधी गेलो तर काँग्रेसीच्या कार्यालयाचेर बोरशे हाडलो. जेन्ना अण्णा हजारे आंदोलन करतालो ताका लागून येदे व्हडले अण्णा हजारेच्या आंदोलनाच्या टायमार ह्याच राहुल गांधीन कितें म्हटलां पळय न्ही ते सुद्दां आयज आयिल्लें आसा. ते बरें आसा, ते लक्षात घेवपाक जाय. तुम्ही नरेंद्र लक्षात घेवपाक जाय. सिलेक्टिव्ह ते राहुल गांधी लक्षात घेवपाक जाय. भूमिका आपली बदलप, आपली भूमिका जी आसा न्ही ती भूमिका सारकी दवरपाक जाय. भूमिका ज्या पद्दतीन बदलली वता पळय न्ही, राहुल गांधीक पेल्यान दवरया. ज्या पद्दतीन पोलिसांनी एक्शन घेवन भुरग्यांची तकल्यो फोडल्यो, आता तेन्ना तरी भुरग्यांनी ज्या पद्दतीन नरेंद्र भाई एक सामकें लक्षात धर, ज्या पद्दतीन देशभर आतां आंदोलन सुरू जालां पळय, ताचे फाटल्यान खंयचीच राजकीय शक्ती ना. आमचें आकलन तशें सांगता, अशी राजकीय शक्ती ना. पूण एक उत्स्फूर्तपणान ज्या पद्दतीन सोनमाक उबारून गेलो, ज्या पद्दतीन ताका हॉस्पिटलान गेलो, ज्या पद्दतीन आंदोलन चिड्डून उडोवपाचो प्रयत्न केलो, पोलीस प्रमुखा बद्दल पोलिसांनी आपली सामकी धाक धपटशा मार्गान लाठी हल्लो, रक्तबंबाळ, भुरग्यांक ज्या पद्दतीन अश्रुधूर सोडल्यात आनी तांची ज्या पद्दतीन प्रतिक्रिया येतात न्ही, अश्रुधूर ज्या पद्दतीन सोडटा तें चित्र लोकांनी पळयलां. म्हणजे हें फटींग म्हणूं शकना. जें चित्र आमी तेंच पळयलां न्ही, जें कितें आसा तेंच आमी पळयल्लें आसा.
सो म्हजे जे त्याच्या संबंधातले हे आसा पळय ते हांवें तुका स्पश्टपणान भुमिका म्हजी मांडलेली आसा म्हजी सांगलेली आसा. तुम्ही म्हणल्या की तांकां तुवें टर्माइट आनी एक मिनिट कॉक्रोच सांगता म्हणले. ना एक मिनिट सांगता न्ही हांव. पळय हो कशें आसा, हो खंयचो विशय काडून खंय तेको हो प्रत्येकाची म्हणून हांव पयल्या दिसा म्हणजे पयले स्टेटमेंट कला आसा प्रत्येकाची कितें करप ती. हांवें जे बाकीचे पोस्ट घातले त्या पोस्टाच्या संबंधानूय तुवें सांगलें, आतांचो पोस्टाच्या संबंधानूय म्हजें म्हणणें आसा तें हांव सांगता. बरोबर. सो तातूंत म्हजें हें कांयच ना भुमिका. जे म्हजें म्हणणें आसा तें हांवें दवरलेलें आसा. सारकें. त्याचो कितें तो अर्थ प्रत्येक जाण काडटा तांकां काडू. बरोबर. एक दुसरी गजाल जेंकां कुणी तरी एखाद्या नांवान पॉलिटिकल पार्टी स्थापन केली कळ्ळें. दुसरी गजाल म्हणजे आसा की त्या संबंधान खंयचें तरी एक आंदोलन चालू जालें, कितें तरी चालू आसा, त्याच्या संबंधातली एक्शन जी आसा ती सरकारान घेतलेली आसा. बरोबर. सो ज्या पद्दतीचें चित्र दिल्लीक फाटले 2 दीस लोक पळयतात पळय तेजे पासून जे सगळें पळयतात पळय न्ही. आतां तुवें उदोर सांगलें की सोनम वांगचुकाचो उल्लेख केलो. हायकोर्टान पिटिशन पेंडींग आशिल्लें, तेच्या हेल्था बद्दल हायकोर्ट कन्सर्न आशिल्लो. तुमी कितें करता हेच्या संबंधान म्हणजे हांवें जें पळयलें आनी वाचलां पळय तेजे वयल्यान सांगता. सो जेन्ना ह्यो सगळ्यो गजाली घडटा तेन्ना हांवें कितें म्हणलें, हांवें म्हणलें अशें की पळय जी कितें घटना जाली ताजें आरोग्य एके जाग्यार आसा, कोर्टान दिल्लो निर्णय एके जाग्यार आसा, वांचुकाक हॉस्पिटलान वचपाचें ना एके जाग्यार आसा, पूण उबारून वचपीचें रिएक्शन जालें तें खूब इम्पॉर्टंट. लक्षांत धर, आमी देशाची पळय एक लक्षांत एखाद्या मनशाचें जें आसता सगळें बरोबर ना एक मिनट सांगता रिएक्शन जालें न्ही एक एखाद्याचें हेल्थ जें आसता ती स्टेटाचीच शेवटी जबाबदारी आसता न्ही. बरोबर. कोण तरी उपोशणाक बसलो, महात्मा गांधी उपोशणाक बसलो तेन्ना स्टेटाचीच जबाबदारी आसताली काय ना ती. जेन्ना एखादो मनीस कॅपिटल सिटीन उपोशणाक बसता, कोर्ट तेच्या संबंधान प्रश्न विचारता आनी स्टेट जेन्ना आन्सरेबल आसता तेन्ना स्टेटाची ती जबाबदारी आसता त्या मनशाचें हेल्थ पळोवपाची. हांव तें म्हणना, पूण ज्या पद्दतीन देशान पळय रिएक्शन जालें तातूंतल्यान बीजेपी सरकारान हें प्रकरण मिस हँडल केलें. हो मुद्दो तरुणां मदीं गेलो. तरुण उलयनाशिल्ले, जेनझी उलयनाशिल्ले, जेनझी घरांत ओग्गी बशिल्ले, जेनझीक तुमी चवताळून घालप. कोणी कोणाक चवताळून घालूं ना. आंदोलन कोणी करप हो निर्णय कितें आमचो आशिल्लो. आंदोलन कोणी करप हो आंदोलन ज्यांनी आंदोलन करपी मनीस आसा त्यांचो आसा. तांकां कोणी आमंत्रण दिलां तुमी आंदोलन करा म्हणून, तांकां कोणी जागो दाखयला तुमी हांगा बसून आंदोलन करा म्हणून. आतां हें सगळें तेंचें आसा. सो तेजे उपरांत जेन्ना सरकार म्हणून जेन्ना सरकार काम करता पळय तेन्ना सरकाराची जबाबदारी उरता. सो सरकारूय आपल्या पद्दतीन काम करता. आमच्या सरकाराचें उत्तरदायित्व सरकार निभयता, सरकार आपल्या पद्दतीन काम करता आनी म्हाका अशें दिसता हें सगळें करता आसतना सरकार पूर्ण जबाबदारी हेच्या संबंधातलें आपलें काम जें आसा तें सरकार करता. इतलेंच हांव हेच्या संबंधान म्हणपाक शकता. पळय आतां हातूंत भितर कितें जालें पळय, हातूंत भितर 2 गजाली जाल्यो. सरकारान ज्या पद्दतीन आतातायीनपणान पळय एक्शन हेच्या संबंधान आनी कांयच उलोवंक शकता. आमी तुज्या कमेंटाचेर या, कारण तो एक इंटरेस्टिंग पळय आतां हातूंत भितर विनोदी आसा, सर्कासिझम आसा आनी दुसरें तातूंत भितर एक टिप्पणी आसा. सो तुजी एज ए पॉलिटिकल लिडर म्हूण तूं एक टिप्पणी करपाकूच जाय. हांव सदां म्हणटा की आमचे कांय अशे लिडर मंत्री आहात, कितें तांकां विचार ना, हांव हाजेर उलोवंक सोदना, योग्य पॅसिफिकार आपूण उलयतलो. तुवें पार्टी प्रेसिडेंटाक विचारत किंवा ती मुख्यमंत्र्याक उलयत. राजकीय पक्ष म्हळ्यार कितें? राजकीय पक्ष किंवा राजकीय विचार म्हळ्यार अन्याया विरुद्ध आवाज उठोवप. तो खंयचोय अन्याय आसूं कितेंय आसूं तेन्ना ताजेर प्रतिक्रिया दिवप हें खरें न्ही. हांव तुका कितें म्हणटा पळय, कांय जर उलयत ना, तोंड उगडनात. एका तेंपार प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंगाचेर मौनी बाबा म्हूण ताजेर बरो चिक्को मारिल्लो. पूण तूं जेन्ना अशें कितें कमेंट करता, उलयता, म्हाका तुजी लोकसभाय दिसता. सो नरेंद्र भाय हो बीजेपीतलो एक तो स्पोक्सपर्सन आसाच, पूण तो बरी मल्लिनाथी बरी करता आनी तो मल्लिनाथी करतकीर तो एक चर्चेचो विशय जाता. इज समथींग नायस फॉर ए जर्नलिस्ट. सो हांव तुजे कडेन ते नदरेन आज चर्चा करता की तुवें मल्लिनाथी बरी केल्या आनी तूं जल्ले आनी टर्माइट्स हांकां बरे तरेन चिमटे काडटा. त्या डिमांड कशें आहा पळय आमच्या गोंयान भितर तूं विद्यार्थी चळवळींतल्यान आयला. आमी चळवळींतल्यान आयले. एक्झॅक्टली, हांवूय विद्यार्थी चळवळींतल्यान आयला. गोंयान भितर विद्यार्थी आवाज करनात. तुमची ABVP संघटना आसा, पयर युनिव्हर्सिटीन भितर जेवणान भितर कॅन्टिनाच्या कॉन्ट्रॅक्टराच्या हलगर्जीपणान युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते गेले थंय. पूण मागीर ABVP गप्प ओके बस ना. ABVP कितें करप तें आमी ठरयनात. ABVP कितें करता तें ABVP ठरयता. तुकाय खबर आसा. ABVP तुमी ना तेच ठरयता. मार्गदर्शन प्रत्येक ऑर्गनायझेशन आपल्या पद्दतीन काम करता, तुकाय खबर आसा. आतां
जेन्ना तो चल्ल्यान थंय जो जेन्ना तो हेजो कितें तें मेळ्ळें थंय आनी तेजो विशय आयलो युनिव्हर्सिटीन हय. तेन्ना आमचे थंय युवा मोर्चाचे कार्यकर्ते गेले हय. विच आय ओन आणि एप्रिशिएट की ते वचून त्यांनी आवाज उठयलो तें त्यांनी काम आशिल्लें एबीव्हीपीचें न्ही ते कोणाचे आणि म्हजो मुद्दो पळय म्हजो मुद्दो मुद्दो दुसरो विशय आसा दुसरो विशय आसा सांग मरे. तुवें जशें सांगलें पळय न्ही की एखाद्या विशयाचेर आपली भुमिका ठरोवची आनी सांगची आनी उलोवची आनी काम करचें सारकें आयज आमी सत्तेन आसात सारकें. So सत्तेन आसतना सत्ते बरोबर करपाची कामां आसात त्याच बरोबर एज अ हे म्हणून पॉलिटिकल पार्टी म्हणून सुद्दां आपलें म्हणणें आसा सो युवा मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांक दिसलें की आमी वचून थंय आपलें म्हणणें मोर्चाच्या मांडचें कार्यकर्त्यांनी केलें. शो केलो अशे तरेचे थंयचे पळय जे कितें प्रोफेसरां तांचे म्हणल्यार तुमी पळय, तुमच्या प्रत्येक तुमच्या युवा मोर्चान एक फोन जर मुख्यमंत्र्याक केल्लो किंवा एक फोन आनी जर ते गेले आणि त्यांनी आणि- जर ते आणि- आवाज उठयलो जाल्यार त्याचेर आनी कित्याक मुख्यमंत्र्यान फोन आवाज करचो ना करचो कित्याक आवाज उलोवचें उठोवप त्यांनी पेपराचेर- आवाज उठयलो न्ही, पेपराचेर फोटो लोकांचो येवपाक- प्रश्न घेतलो सगळें भुरग्यांचो बरोबर. प्रश्न न्ही, हांव एक फोन केल्यार जातालो न्ही हे पळय, कोणी एक कितें शिक्षण करचें- मंत्र्याक एक जर फोन केल्लो तर दुसरेच पळय, कॉन्ट्रॅक्टर आयक पण सांगता. जावपाचो हे पळय आयक सांगता ते थंय गेले फाल्यां जर ते वचून आशिल्ले ते वचत ना म्हणटले ना, तेन्ना ABVP जेन्ना काम ते केलो. गेले जेन्ना ते ABVP गेले त्यांनी आवाज politicize उठयलो केलो. आणि हे पळय, तुम्ही जे- politicize विषय जेन्ना केलो. ते गेले आणि जेन्ना वचून त्यांनी सांगले आणि हे बंद करात म्हणून सांगले ते बंद जाले एक्शन जाली शेवटी भुरग्यांचोच प्रश्न आसा कोणाक जर सपोज तेतूंतल्यान त्रास जालो कोणाचे हेल्थ पिड्यार जाले जाल्यार कोण जबाबदार तेका सो सारकें. केले न्ही युवा मोर्चाचे कार्यकर्त्यांनी बरें काम केलें त्यांनी Okay. सो वी शूड एप्रिशिएट सो आनी हांव आतां तातूंतल्यान मुद्दो म्हजो कितें येता की विद्यार्थी चळवळ ही जी बी चलताली ती आज फक्त एबीव्हीपी उरल्या थंय स्टुडंट फॉर टुगेदर म्हणून एक ग्रूप आशिल्लो तोय ग्रुपान पयर म्हाका दिशिल्लें की कॅन्टीन पकडून ते आवाज उठयले तांणी उठयलो ना दुसऱ्या पार्टीची संघटना आसात बारीक बारीक त्योय फक्त म्हाका दिसता पॉलिटिक्स करपान इनवॉल्ड आहात एक स्टुडंट मुवमेंट कित्याक जाय गोंयान आमी 80चे दशकान तूं किंवा हांव आमी आवाज कित्याक उठयताले कारण एक विद्यार्थ्यान भितर फक्त शिक्षणान भितर विद्यार्थी न्ही शिक्षणा भायर सामाजीक सांस्कृतीक अश्यो घटना घडटात इन्क्लुडींग राजकीय ताजेर विद्यार्थ्यांचो अभ्यास आसपा जाय ताजे भितर जागृती आसपा जाय म्हणून विद्यार्थी संघटना जाय न्ही त्यो तांकां एकठांय करतल्यो तांच्यो संघटना बांदतल्यो तांकां राजकीय सामाजीक विचार करपाक प्रवृत्त करतल्यो आनी तांकां सदांच आंदोलन न्ही कांय बऱ्यो विकासात्मक विधायक चळवळी अश्यो ते तुका दिसना दुर्दैवान गोंयांत ना म्हणून पळय कशें आसा की म्हाका याद जाता की आमी ज्या दशकांतल्यान आमी म्हणजे सारके खुबशे जाण आसात की ज्यांनी तुजे तूं आसात पूण तेजे बरोबर आनीकूय जाण आसात की ज्यांनी त्या विद्यार्थी चळवळींतल्यान वयर सरले विशय घेतले आमी वेगवेगळे आमी आंदोलनां केली आमी त्या टायमार बरोबर. कॉलेजां बंद उडयल्लीं आसात आनी बाकी स्ट्रीट रस्त्यार मोर्चे काडिल्ले आसात पोलिसांच्यो लाटयो आमी सगळ्यांनी काडल्यो आसात त्यो सगळ्यो गजाली आमी अणभवल्यात आतां तातूंतल्यान एक म्हाका अशें दिसता की कदाचित विद्यार्थ्यां भितरलो ट्रेंड बदलता तेंचें थिंकींग बदलता तेंचो मायंडसेट बदलता त्या पद्दतीन तेंचें काम करपाची पद्दतूय बदलता आसतली सारकें आणि विद्यार्थी संघटना सुद्धा तसो जर विचार करत जाल्यार त्या पद्दतीने आपले कदाचित प्रोग्राम तशे तयार करता आसतले म्हाका याद जाता की हांव जेन्ना युनिव्हर्सिटीन चेअरमॅन निवडून आयलो स्टुडंट कावन्सिलाचो तेन्ना युनिव्हर्सिटीचो इंटर कॉलेजिएट यूथ फेस्टिवलच जायनाशिल्लो हांवें तेन्ना तो चालू केलो यूथ फेस्टिवल क्रॉस रोड्स म्हणून म्हाका अजूनय याद आसा कारण प्रत्येक कॉलेजीचे जाताले धेंपेचो जातालो चौगुलेचो जातालो आनी ते GECचो जातालो आनी ते व्हडले तेन्ना सगळे तेन्ना इंटर कॉलेजिएट यूथ फेस्टिवल स्टार्ट केलो आनी तो फुडें चालू उरलो सो हे म्हाका दिसता ह्यो ऑपॉर्च्युनिटीज आतां कदाचित भुरग्यांक हे सगळ्यो वेगवेगळ्या पद्दतीन नव्या पद्दतीन येता आसतल्यो आनी ती जर येता आसत जाल्यार विद्यार्थी संघटना आपले प्रोग्राम त्या पद्दतीन ठरयता आसतले पूण ज्या टायमार एखादो विशय उबो रावता कॅम्पसान उबो रावता ज्या ठिकाणी विद्यार्थ्यांचे हित आसा आनी त्या हिता खातीर झगडचें पडटा आसत त्या निश्चितपणान प्रत्येकान झगडपाक जाय हें आमचें म्हणणें आजूय आसा आनी उरतलेंय बीन आनी विद्यार्थ्यांनी तें करपाक नाही जाय तुवें म्हजे कोतान तूं एक विद्यार्थी चळवळ राजकीय पक्ष तुजे लिनींग पेल्यान दवर पूण एक विद्यार्थी फुडारी म्हणून तूं पयर पयशें आझाद मैदानाचेर ज्या पद्दतीन आंदोलन जालें ताजे कडेन कौतुकान पळयता कारण ताजे फाटल्यान एक पळय कसो आहा कांय 2-3 तरूण भुरग्यांक झेनझी तांकां दिसलें की जें कितें चल्लां तें वायट ताजेर आमी रिएक्शन दिवपाक तांणी सोशल मिडियाचेर तें घालें सोशल मिडियाचेर तांकां रिस्पॉन्स आयलो आनी फक्त सोशल मिडियाच्या चळवळींतल्यान तो 1000 लोक तरुण तो भुरगो त्यांचो जे कोण थंय आयले पळय न्ही विशय कितें आशिल्लो विशय निटाच्या संबंदान आशिल्लो हांवें उजळ सांगलें म्हाका दिसता की हांव त्या विशयाचेर परत आनी कित्याक उलोवं की ऑलरेडी हांवें सांगलां म्हजें म्हणणें कितें आसा त्या उपरांत ती भुरगीं थंय त्या आझाद मैदानाचेर कशा पद्दतीन आशिल्ली आनी लोकांनी तांकां थंयच्यान उठयले कोणाचे कोण सिगरेट उडटाली कोण आनी कितें उडटाली सो तांकां लोकांनी उठयलें हें लोकांनी पळयलें आसा सो म्हाका अशें दिसता की तो थंय भुरगे आयले कितें आयले कशा पद्दतीन आयले ह्यो गजाली वेगवेगळ्या पद्दतीन आसा अंडरस्टँड करपाच्यो सो तो विशय जो आसा तो दिल्लीच्या त्या आंदोलना कडेन जोडिल्लो विशय आसा म्हाका दिसता ताच्या संबंदान हांवें म्हजी भुमिका मांडलेली आसा आणि पण विद्यार्थी चळवळ विद्यार्थी म्हणून वर्गाच्या भायरय
ताजें एक योगदान आसपाक जाय. ह्या बद्दल तुजें कितें म्हणणें? 100% आसपाक जाय न्ही. हय. स्टुडंट वो आमी हांव आतां एबीवीपीन जेन्ना काम करतालो तेन्ना तेन्नाची एबीवीपीची भुमिका आयची एबीवीपीची भुमिका हीच आसा की स्टुडंट वो फाल्यांचो हें न्ही तो नागरीक जर आसत, सिटीजन जर आसत, सिटीजन ऑफ टुडे, आयचोच नागरीक आसा. कारण म्हाकाय आयज जे सामान्य मनशाक भोगचें पडटात ते स्टुडंटाक भोगचें पडटा सारकें. आनी सगळ्यांचीच भुमिका आसा. बरोबर. सो तेका लागून तो स्टुडंट आयचो जर आसत जाल्यार मागीर स्टुडंटान त्यो गजालींचें वास्तव जें आसा तें वास्तव तांणी समजून घेवपाक जाय आनी तें समजून घेतलें जाल्यार खरें म्हणजे बऱ्या पद्दतीन तो प्रश्न सोडोवपाक शकता, बऱ्या पद्दतीन सोसायटी घडोवपाक शकता. सो हे गजाली जर जातले जाल्यार स्टुडंटान त्या पद्दतीचो एक एक्टिविजम तेजे भितर आसप हें गरजेचें आसा इतलेंच दिसता. कारण कशें आहा की फाटले कांय तेंपान अशे कांय इश्यूज युनिवर्सिटीन घडल्यात, गोंयच्या शिक्षण क्षेत्रांत घडल्यात, विशेषतः युनिवर्सिटीन. तूं जाणा एका प्रोफेसरान आपल्या गर्ल स्टुडंट फ्रेंडाक मदत करपा खातीर ताका प्रश्नपत्रिका बरोवपाक मदत केली. आपले दुसऱ्या प्रोफेसराची चावी वापरून खूब चुकीची गजाल ती. एक्झॅक्टली आनी चावी तेज्या संबंधान ऑलरेडी म्हाका दिसता इन्क्वायरी जाली, एक्शन जाली, सगळ्यो गजाली जाल्यो आसना. एक्शनच जावना. म्हाका दिसता तुमच्या पेपरान सुद्दां तो बारून दवरिल्लो आमीच विशय तो तो प्रश्न सगळो. बारून दवरलो. ताजेर कशें आसा एक्शन गव्हर्मेंट कशी घेता हाजेर म्हत्वाचें. जी पळय खांडेपारकर कमिटी अपॉयंट केली ताणें ज्यो काही 10 गजाली पळय सजेस्ट केल्यात तो सगळो रिपोर्ट म्हजे कडेन आहा. 10 गजाली कितें की हाजे फुडें तुमी फूल प्रूफ सिस्टम कशी करतले. एका तेंपार तो प्रश्नपत्रिका काडटा आपल्या टेबलार दिवन दार धरून गेलो अशें जायना न्ही. प्रश्नपत्रिका कशी काडटले, ती खंयच्या कपाटान बंद आसतली, ती केन्ना भायर काडून ताजे कॉपीज केन्ना काडटले, ती केन्ना दितले, प्रोफेसर कोण वर्गान वतले, दुसरे प्रोफेसर वर्गान येवंक शकतात काय कितें, अशे खूब नेम. आनी तेन्ना तातूंत भितर इन्क्वायरीन आढळून आयलें की बाबा पूर्णतः युनिवर्सिटीचे रिपोर्ट सगळो वाचून एक्झाम सिस्टम पूर्णतः फॉल्टी आसा. सो अशा वेळार कितें जाता की विद्यार्थी संघटन जर आशिल्ली, ती जर एक्टीव आशिल्ली, ती बरे तरेन एक सिस्टम सरकाराचेर आनी युनिवर्सिटीचेर प्रेशर हाडून आनीक आमी आनीक एक विशय हाडिल्लो की गव्हर्नर गोंयचो कशे तरेन युनिवर्सिटीचो जो पळय कितें वायस चान्सलर आसा तांची मिली भगत जावन युनिवर्सिटी कशी पोखरून वता पण थंय कशी वायटी लागल्या. युनिवर्सिटी ऑटोनॉमस इन्स्टिट्यूशन आसा. युनिवर्सिटी आपल्या पद्दतीन काम करता, तांचे स्वताचे काम करपाचे पॅरामिटर्स ठरलेले आसात, त्या पद्दतीन ते काम करता. सो म्हाका आनी हातून हांव कितें उलयतां. म्हाका तुजे कडेन प्रश्न आयलो वायटी, कॉक्रोचीस, जल्ले आनी वायटी हातूंतल्यान. सो जल्ले आनी वायटी ह्यो संबंद पळय ज्यो राजकीय ताका एक बरो संदर्भ आयलो, ताका लागून एक बरी चर्चा जावंक पावली. ह्या संदर्भांतल्यान एक आंदोलनाक एक वेगळी दिशा मेळ्ळी आनी तातूंतल्यान एक राजकीय एक घडामोडी घडटा. आमकां त्यो दिसतात काय खबर ना, कदाचित दिसता जाल्यार त्यो खरेंच आसा काय कितें खबर ना, पूण अशें एक सुलूस मेळटा की एक तरुणां भितरल्यान एक राजकीय जागृती जावपाक लागल्या आनी ताका खंयचीच काँग्रेसची फूस ना किंवा आम आदमी पार्टीची फूस ना किंवा खंयचेच विरोधी पक्षाची फूस ना, तांचे भितर एक चेतना म्हाका जागृत दिसता जाता. की ज्या पद्दतीन काँग्रेस पार्टी रिएक्ट जाता आनी बाकीचे पार्टी रिएक्ट जाता पळय न्ही, कोणाची फूस कोणाक आसा ती रोखडेंच लोकांक लक्षांत येतलें, कळ्ळें न्ही. सो म्हाका दिसता की तेजेर आनी कितें उलोवप, जें सत्य आसा तें रोखडें जनते मुखार येवपाचें आसा आनी तें येतलें जनते मुखार. जनते मुखार येवपाक. पूण तातूंत भितर एज ए पत्रकार म्हणून आय एम व्हेरी हॅपी की एक नवी जागृती एक तरुणां भितर घडटा. ते रिएक्शन दिवपाक लागले. जी झॅन्झीक आमी सतत म्हणटाले कांय घडना, कांय करनात, ते उलयनात, राजकीय तांचे भितर जागृती ना, तांचे भितर एक चेतना ना. ती एक चेतना कांय प्रमाणात दिसता. तातूंतल्यान नवी पिढी जी पळय फुडें येतली तांकां कितें तरी एक नवें करण दिसतलें, जें राजकारणांतलेंच जातलें अशें न्ही, सांस्कृतीक क्षेत्रांतलें एक नवें रॉकेट सोडलां. हय, खाजगी संस्था, खाजगी संस्थेन सोडलां, स्कायरूट म्हणून त्यांनी सोडलां. सारकें 28 इयर यंग चॅप ताणें स्वताची स्टार्टअप आसा ताणें तें सोडलां. सो तोय आमकां एक आसात न्ही. बरोबर, ह्याय गजालींचो आमी विचार करपाक जाय. ह्यो गजाली घडटा. सो ही सुद्दां चेंजीस आसा की ज्यांनी हे सगळे नवे नवे गजाली करपाक लागिल्ले आसात. सो म्हाका दिसता की त्यो सगळ्यो गजाली समाजा भितर बऱ्यो आसा त्यो घडत रावतल्यो आनी तातूंतल्यान आमचो देश जो आसा पळय न्ही, जे नरेंद्र मोदी म्हणटात 2047 विकसीत भारत, एक समर्थ भारत, तो घडटलो हातूंत दुबाव ना. न्ही, गूड. एक तूं ह्या कार्यावळीन आयलो, चर्चा जावपाची गरज आशिल्ली. कारण कशें आसा की हांव म्हणटा तशें राजकीय जो पळय फुडारी आसा ताणें उलोवपाक जाय, ताणें प्रतिक्रिया दिवपाक जाय आनी ताणें भुमिका घेवपाक जाय, स्टँड घेवप. कोण स्टँड घेनात, आपली कातडी बचाव पॉलिसी सगळें करतात. हातूंत भितर ह्या सगळ्या परिस्थिती भितर पार्श्वभुमीचेर तुवें एक बरी प्रतिक्रिया दिली, ताका लागून चर्चा जाली. ताका लागून तूं ह्या कार्यावळीन तुका हांवें आपयलो आनी तूं बरें सडेतोड उलयलो. आपयलो त्या बद्दल देव बरें करूं तुजें. थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू. पळयत रावात
गोमंतक TV.